तालुक्याचे जमलेले धनगर बांधव सगळे आमचे मेंबर त्या प्रमाणे आज आम्ही एक मिटींग घेतला आणि प्रेसिडेंट म्हणून लक्ष्मण कोळकर निवडून दिला. सो त्यांनी इतल्या वर्सां हे कार्य हांगा ह्या तालुक्यात केला, तसेच ऑल गोवाक बी केला. त्याच प्रमाणे आता बी असंच एक कार्य करपाचे आणि ही कमिटी बरे भशेन सांबाळटली. अनेक समाजाच्या लोकांनी संस्था रजिस्टर केल्ले आणि ह्या धनगर समाजाक शिक्षणाचो अभाव असल्या कारणान, अशिक्षित असल्या कारणान एक धनगर समाज आपल्या गोंयांत एक संस्था रजिस्टर करपाक शकनासले. ती संस्था आमी 1993 साला सगळे सुशिक्षीत आणि सुविचारीच्या लोकांक एकत्र घेऊन आम्ही गावोगावी सबंद गोंयभर भोवून सगळ्या लोकांक म्हत्व पटवून दिवन आमची एक संस्था आमी 1993 साला रजिस्टर केली. आणि संस्था रजिस्टर केल्या उपरांत आमी ताबडतोब एक डिसिजन घेतलें की आमचे 4 समाज ओबीसीन आसले, गावडा, कुळमी, वेळीप आणि धनगर. ह्या समाजा मदीं धनगर समाजाचो टिकाव लागना, आमी तांचे बरोबर कंपॅरिजन करपाक शकना म्हणून आमी सरकारा कडेन आमकां अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिवचो, एसटीचो दर्जो दिवचो म्हणून आमी सरकारा कडेन आमी मागणी केली आणि लेखी निवेदन सादर केली, अहवाल तयार केले. आणि ताजे उपरांत एक गांकुवेद संघटना एकत्र जावन सबंद गोंयभर सरकारा कडेन आंदोलनां केली आणि तसोच तो अहवाल धाडलो. 4 समाजाचो एकत्र अहवाल धाडलो उपरांत 3 समाजाचो एसटीन समावेश जालो आणि धनगर समाजाचो एसटीन समाज जावना. तेन्नाय बीजेपी सरकार आसले सेंट्रलाक आणि गोंयांनी आशिल्ले. मनोहरभाई पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. तेन्ना आमी ताबडतोब जेन्ना आमचे भायर पडले तेन्ना आमी सगळे दादा लक्ष्मण कवळेकर, बाबू कवळेकर आणि डॉक्टर सुर्मी अशा अनेक उपस्थित सगळ्यांनी मनोहर पर्रीकर त्या वेळचे मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मिटींग आयोजीत केली आणि एक कमिटी नेमली. बेर्नाडीट गोम्स, नंदकुमार कामत, पांडुरंग फळदेसाय, जयंती कुंकळकर अशा अनेक कंपनी अहवाल तयार केलो. आणि ताजे उपरांत पर्रीकरान कितें सांगलें आमकां की तुमकां जर धनगर समाज आणि महाराष्ट्रात धनगर समाजूय आसा म्हणून तुम्ही गोंयांत तुमकां गवळी म्हणटाच म्हणून तुम्ही गवळी धनगर करा म्हटलें. आणि तेन्ना 2003 आमी गवळी धनगर म्हणून अहवाल धाडीत रावले. ताजे उपरांत कितें जालें, आमी ओबीसीन हांगा धनगर म्हणून रजिस्टर आसले आणि अहवाल आमी गवळी धनगर म्हणून धाडलो. तेन्ना अर्जियान त्रुटी काडून की तुम्ही गवळी काय तुम्ही धनगर काय धनगर गवळी ते तुम्ही पयलीं क्लियर करा आणि गोव्यान तुम्ही पयलीं ओबीसीन गवळी धनगर म्हणून रजिस्टर जायात, गॅजेटेडान हाडा. आणि ते आज आमच्या आदले डेप्युटी सीएम आमचे समाजाचे गोमंतक धनगर समाज मंडळाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर सतत 4 फावटी ताका समाजांनी बिनविरोध निवडून दिल्लो आसा. ह्या आमदारान, ह्या डेप्युटी आमच्या लिडरान हे गवळी धनगर म्हणून हांगा गॅजेटेडान आज पास केल्ले आसा. ताका आमचे समाज कल्याणाचे मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगेचे आमदार हांणी ताबडतोब डिसिजन घेवन हेजो ओबीसीचो चेअरमॅन आडपयकर, मनोहर आडपयकर हांचे कडेन घालून ते पास केल्ले आसा. आज सध्या आमच्या गोंयांत आमी गवळी धनगर म्हणून हांगा रजिस्टर जाल्ले आसा. आणि आज गवळी आज आनी सेंट्रला कडेन अर्जया कडेन खंयच्योय त्रुटी काडपाक आनी जागो उरलेलो ना. आणि हेजो सतत पाठपुरावो आपल्या स्वताच्या खर्चान आदले समाज कल्याण खात्याचे चेअरमॅन अगरवाल हांकां बाबून फुडाकार घेवपा खातीर ताका नेमलो. आणि त्याच्या वांगडा आमचे एक नामनेचे डॉक्टर जानू झोरे संस्थेचे आमच्या एडवायझर हांणी तांकां जाय त्यो त्रुटी जे सगळे त्रुटीचे उत्तरां दिल्ले आसा आणि अर्जा कडेन आज पावल्ले आसा. आणि पयरूच हालींच आमचे एसटी समाजाचे संघटना आणि तांचे बरोबर आमचे बाबू कवळेकर आणि सगळे आमचे सरकाराचे मंत्री, खासदार हे सगळे उपस्थित अमित शहा कडेन आमचे होम मिनिस्टर अमित शहा कडेन सगळ्यो कागाळी मांडलेले आसा. आणि तांणी आमकां अक्षरशः पॉझिटिव्ह हे सकारात्मक भूमिका घेतली आसा की तुमचे आमी एसटी करता म्हणून. कारण आता जे महाराष्ट्रात जे धनगर म्हणून आसा आणि गोंयचे गवळी धनगराक जर एसटी दिली जाल्यार म्हाका दिसता की महाराष्ट्राचो कांयच हांगा संबंध ना. आणि अशें न्हू की घटनेन अशें आसा की गोंयच्या धनगराक दिली म्हणून आनी खंयच्या स्टेटीक दिवपाक जाय अशें ना. प्रत्येकाचे इकॉनॉमिकल, आर्थीक आणि शैक्षणिक क्षेत्रा वयल्यान हे त्या सरकारान दिवपाक जाता. एकूच उरल्या की पॉलिटिकल जर इच्छा आसत सरकाराक जाय जाल्यार गोंयच्या धनगराक एसटी दिवपाक जाता. नाव लक्ष्मण कवळेकर आणि ह्या वाठारांतलो आयज आमी हांगा मुर्मुगांव तालुकाची कमिटी काडपा लागून जनरल बॉडी मिटींग आपयल्या. आणि सर्वसम्मतीन आयज ह्या तालुक्याचो अध्यक्ष लोकांनी म्हाका लक्ष्मण कवळेकरा अध्यक्ष म्हणून म्हाजी निवड केल्ली आसा. हेज्या पयलो हांव ऑल गोवा धनगर समाजाचो अध्यक्ष
99सून 6 फावटी अध्यक्ष जालो ऑल गोवा धनगर समाज आणि तसोच मुर्मुगांव तालुक्याचो. आणि ह्या समाजान म्हाजे फाटल्यान कटासी सदांशीं रावला, पूण ह्या समाजाचो हांव खूब उपकारी आसा. आणि मदींच काही काळासाठी हांव फाटीं रावलो, कित्याक आतां आमचे यूथ फुडाकार घेतलेले आसा. तशेंच आमचे नेतृत्व आमचे बाबू कवळेकर हे समाजाचो न्याय घेवन समाजाच्या हक्का खातीर अहोरात्र ते आमच्या समाजा खातीर झडत आसा. आणि हालींच ते दिल्ली वचून आमचे इंडियेचे बाब आमचो अमित शाह कडेन वचून आमच्या समाजाच्यो जे आड अडचणी आसा, जे आमच्या युथाचे आड अडचणी आसा आणि एसटीच्या संदर्भात जे कशें आमकां हक्क मेळूं जायो तो आमकां मेळना आनी तो मेळोवंक जायो. कारण 2023च्यान 2003 पासून आमचो हो लढ चालू आसा. धनगर, कुळमी, गावडी, वेळीप आमकां दुःख भोगता तशें आमकां खुशी भोगता. आमच्या 4 भावांतले 3 जाणां भावाक एसटी दिली आणि आयज आमच्या धनगर बंधुभावाचेर खंय तरी आमकां दिसता अन्याय जाला असो. अन्याय हो जावंक फावना, कारण हक्काचे धनी आमी आसा. आमी रानावनांतल्यान भोंवणारे आयज गोंयासाठी आमच्या धनगरांच्यांनी खूब बलिदान सुद्दां दिलेलें आसा. आयज हो हानगोड घाट जाला आसा तो एक आमचो धनगरान वाट दाखयल्ली आसा. घाटा अशा प्रमाणे आमचे मागास वर्ग आसा आणि आमचे जायते बेकारी आसा. आणि ह्या सरकार आमकां दिसता आशा बाळगून आसा. हेच्या आदी सुद्दां आमी दिल्ली आमचो जो फायनान्स डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो आमचो राजनाथ सिंगा कडेन सुद्दां गेले त्या इलेक्शनाक तेणी आमकां प्रॉमीस केल्ले. म्हाका दिसता जे पोटतिडकीन हो गोंयचो सरकार आमच्या समाजा खातीर झगडपा जायो आणि आमची बाजू मांडूंक जायी. म्हाका दिसता त्या पोटतिडकीन हे मारता अशें म्हाका दिसना. ह्या आमचो इतलोच विनंती आसा ह्या सरकारा कडेन, कारण हो डबल इंजिनाचो सरकार आसा, गोंयांतय आसा आणि सेंट्रलाचो आसा. हेचे आमकां कित्याक हेचे पसून कमी आमचेर अन्याय जाता. ह्या सरकारान आणि गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान हेचेर दखल घेवंक जाय आणि आमच्या समाजा खातीर त्यांनी योग्य तो विचार करूंक जाय. अहोरात्र आमी ह्या सरकारा फाटल्यान रावले आसा. टोटल आमचे 120 धनगर वाडे आसा. संपूर्ण वाडे आमी रानावनांतल्यान रावून येयल्ले आसा. हे तेंच्या फाटल्यान आमी रावले आसा. आमकां दुखता कित्याक जेन्ना आमचेर खंय तरी अन्याय जाता. ह्या सरकारान हेचेर योग्य विचार करूंक जाय. तशेंच म्हाका ह्या गांवच्याय म्हाका खूबसो आनंद आसा. म्हाका पंचायतींत लोकांनी 6 फावटी पंच म्हणून निवडून दिलो. तसोच म्हाका 2 फावटी सरपंच म्हणून निवडून दिलो. आणि काही काळासाठी हांव फाटीं सरलेलो आसलेलो. तेन्ना म्हाजे समाज बंधू जे म्हाजे बरोबर आसा ते समाज बंधू म्हणपा लागले, दादा तूं फुडें सर, आमी तुज्या फाटीशी आसा. तुका इतुली सगळी जाणकारी आसा. तुका सगळ्या समाजा बद्दल खंय चुकलेलें आहा तें सगळें तुका खबर आसा. ताका लागून आज सर्व संमतीन म्हाका परत आमचो अध्यक्ष ह्या मुर्मुगांव तालुक्याचो काडल्या बद्दल म्हाजे कमिटीचे हांव अभिनंदन करता.